Hi, this is Sanket Lavande. I am a caricature artist based in Marseille. कलाविष्कार 2024 हांव एक ल्हानसो भाग आसा. After a huge success of कलाविष्कार 1, we are coming up with कलाविष्कार 2. Theme based आमी दवरला. गोंयचे जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स आसा ती घेवन त्या ऑक्युपेशना बद्दल खंय तरी एक अवेरनेस क्रिएट करपाचो आमचो हेतू आसा. 40 आर्टिस्ट आसा. 40 आर्टिस्टांनी प्रत्येकान एक एक थीम घेतल्या, एक एक ऑक्युपेशन घेतला आणि ताजेर आपल्या स्टायलीन एक्सप्लोर केला. हांवें पोदेर घेतला, द बेकर ऑफ गोवा, आणि ताजो जो प्रोसेस आसा पाव करपाचो, ब्रेड करपाचो, तो हांवें इलस्ट्रेशन स्टायलीन, सिंपल टेक्स्टबूक इलस्ट्रेशन स्टायलीन हांवें एक्सप्लोर करपाचो ट्राय केला. ताजो जो पयलो प्रोसेस आसा, द वे ही नीड्स इज फ्लार, पीठ तो कालयता कशें, ईस्ट घालता, सॉल्ट घालता विथ रायट अमाउंट. नेक्स्ट आसा डो जेन्ना फ्लफी जाता तेन्ना ताजो जो मोल्ड्स काडटा, ताजे पाव तयार करता, जशें की उणो, कात्रे पाव, पोळी. ताज्या उपरांत ही जे ब्रेड आसता तो फर्नेस आसता, हीट जाता, तातूंत तो इन्सर्ट करता. ताजे उपरांत द फायनल स्टेज, पाव रेडी जाता, भायर काडटा. आनी हे जे पाव आसा, कितले तरेचे पाव आसता ते हांवें दाखयला. आनी मागीर ही विजिट्स द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज. गांवान वचून हो जो सीन आसा, हो पयलींचो सीन जेन्ना पोदेर गांवान येतालो आनी गांवान कशी गर्दी जाताली पावा खातीर, तो हांवें हो सीन हांगा डिपिक्ट केला. शंकर तुरी, हांव सॅरेमीक आर्टिस्ट गोंयचो, आनी हांव 20 वर्सां जाली हे म्युरल्स करता. आनी आतां ह्या वर्सा हांवें नवीन प्रोडक्ट्स तयार केले, जे क्ले आनी सॅरेमिक्साचे पीस रेडी करून हांवें स्पेशली म्युरल करता हांव रेस्टॉरंटाक लागून, हॉटेल्सांक. आनी तोच हांवें धाकटो स्मॉलसो कॉन्सेप्ट हांगा हाडला हांवें तुमकां दाखोवपाक, जो वॉल माउंटींग करपाक मेळटा. आनी म्हजें वर्कशॉप बिचोले आसा, बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेट. आनी कोणाक दिसता जाल्यार विजीट करूंक शकता. हांव फ्री बीन अशें शिकयता भुरग्यांक, जे चार्ज घेयना काय, तुमी येवंक शकता. म्हजें नांव सम्राट अविन नाईक आनी हांव सम्राट क्लबाचो गोंय राज्याचो राज्य अध्यक्ष. कला आविष्कार हो एक बरो उपक्रम जो सम्राट क्लब माशेलान घडोवन हाडला. आनीक खंयचोय कार्यक्रम आयोजन करतना त्या आयोजना खातीर एक टीम गरजेची आसता. आनीक फक्त टीम आसली म्हणून जायना, त्या टिमीक लोकांचे सहकार्य मेळपय तितलेंच गरजेचें. आनी सम्राट क्लब माशेलान ह्या वाठारांतले जवळ जवळ 40हून चड कलाकार एका माचयेर हाडून तेंचे कला प्रदर्शन हांगा घडोवन हाडपाची जी येवजण आंखले आनी ज्या कार्यक्रमाची आयज सुरवात जाल्या, ही खरीच तोखणाय करपा सारकी गजाल. कित्याक हें इतलें मोठें काम करप, इतले कलाकाराक एका व्यासपीठार एकटेन हाडप आनी इतले व्हडले भव्य अशें तेंचें प्रदर्शन घडोवन हाडप, ही सादी गजाल न्ही. तांणी खूब मेहनत घेवन एक बरें कामाचें आयोजन केलां. त्या खातीर सम्राट क्लब माशेल हेचे अध्यक्ष सम्राट मनोज गारापूरकर, तांचे कार्यक्रम अधिकारी सम्राट मनोज गांवकर, हे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां. प्रत्येक सम्राट क्लबाच्या वांगड्यान ह्या कार्यक्रमाक आपली यथाशक्ती आपले जे सहकार्य केलां, योगदान दिलां, त्या खातीर सगळ्या सम्राट क्लबाच्या वांगड्यांचें अभिनंदन. गोंयभरांतले जे कला प्रेमी आसात, रसीक आसात, तांचे लागीं मागता की तांणी अवश्य कला आविष्कार ह्या प्रदर्शनाक, जे फुडल्या 2 दीस हांगा आसतलें आयतार पर्यंत, त्या प्रदर्शनाक सगळ्यांनी उपस्थित रावन ह्या कलेचे, पारंपारीक व्यवसायाचे जे कला प्रदर्शन आसा त्याचो आस्वाद सगळ्या गोंयचे तशेंच गोंयच्या भायल्या लोकांनी येवन घेवचो. आनीक ह्या कार्यक्रमाचें म्हत्व जें वेगवेगळ्या लोकां कडेन पावोवंक जाय, ज्यो पारंपारीक कला आसात त्यो आमच्या गोंयच्या सगळ्या गांवांनी भुरग्यां यंग जनरेशना कडेन ह्यो कला पावपाच्यो. जशें पारंपारीक व्यवसाय तांकां कळपाक जाय, ते कशें घडोवन हाडटाले तें कळपाक जाय. आनी हें सगळें इन्फॉर्मेशन जर फुडले जनरेशना कडेन पावपाक जाय जाल्यार अशें कार्यक्रमाचें आयोजन जायत रावपाक जाय. आनी फक्त आयोजन केलें म्हणून जायना, तर लोकांचो प्रतिसाद त्या कार्यक्रमाक मेळप खूब गरजेचो. आनी ताका लागून हांव सगळे लोकां कडेन मागता की तांणी ह्या कला आविष्काराक भेट दिवन
हे कला आविष्कार जैतिवंत करपाक हजारांनी संख्येनी सगळ्यांनी माशेल गांवांत जशे गणपती पळोवपाक येतात तशेंच हे कला आविष्कार पळोवपाकय सगळ्या लोकांनी येवचें. My name is Harsha Vishwanathan Nadad. I'm in first year fine arts and I've done the traditional bamboo making, bamboo weaving art. I've taken my own take on it using newspapers as the medium and making this art.